श्रीराम की जय। वंदे। सगळ्यांक नमस्कार। आज आम्ही कौटुंबी गांवांक आनंदो प्रभू देसायचे श्रमधामा अंतर्गत घर बांदपाचो जी प्रक्रिया आशिल्ली त्या प्रक्रियेक सहभागी जाल्ले आमचे श्रमधामाचे वॉरियर सगळे हांगा उपस्थित आसात। विशेष करून या भागाचे जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे मित्र सिद्धार्थ देसाई आणि ताचे हांगचे जे संघाचे आसा ते हांगा उपस्थित आसात। आणि सांगपाक आनंदीत जाता की आम्ही 3 तारखेक ताचे रितसर सांजे आम्ही फाउंडेशन स्टोन बसयल्लो आणि आज म्हणजे प्रत्यक्ष काम आम्ही 4 तारखेक सुरू केले। आजचो आमचो 6 दीस आणि 6 दिसां भितर आमच्या सगळ्या वॉरियरांनी आमचे या घराचे स्ट्रक्चर जे आसा पूर्णपणे कंप्लीट केल्लें आसा। आज पीसीसी घालपाचें काम आशिल्लें जवळ आमी 40-50 वॉरियर आमी आज प्रत्यक्ष सकाळपासून आसा न्ही ते काम आमी कंप्लीट केल्लें आसा। आणि म्हाका खरें म्हळ्यार म्हज्या या श्रमधाम वॉरियर आसात तांचो म्हाका गर्व दिसता, अभिमान दिसता की आमचे गौंड आसतलो बाकी सर्वसामान्य कार्यकर्ते आसतले सगळ्यांनीच म्हणजे जो एखादो आदेश हांवें दिलो आणि तो कार्यकर्त्यांनी असो सहज तरेन उखलून धरलो आणि म्हणटा आमी 70 घरां पयलीं कंप्लीट केली आणि आज 71वें घर कंप्लीट करपा खातीर आमी आसा। हांवें म्हणिल्लें त्या वेळाचेर 25 दिसां भितर चावी दिवया, पण म्हाका दिसता प्रत्यक्ष ह्या घराचे जे कार्यकर्त्यांनी आणि सिद्धाबाबान जी धुरा उखल्ली म्हाका दिसता तें घर आमी म्हणजे रिकॉर्ड ब्रेक टायमाचेर तें घर आमी दिवंक शकतले। म्हणजे म्हाका दिसता म्हणजे आज 6 दीस येणाऱ्या 8 दिसां भितर आमी तें घर पूर्ण करतले आणि त्यानंतर आमी जे साधारणशे लागले 15 दिसां भितर जे रिकॉर्ड ब्रेक टायमाचेर घराची चावी दिवपाचें काम आमी करूंक शकतले। जवळ ते घराचे बांदकाम आसा 72 स्क्वेअर मीटर घर आसा। आमी आमचोच रिकॉर्ड ब्रेक केलो। आमी हाजे पयलीं घर जें आसा न्ही ते 22 दिसांभर घर कंप्लीट केल्लें आणि आजच्या ह्या घरा निमित्तान आसा न्ही आमचो दुसरो रिकॉर्ड आमी आमचे कार्यकर्ते पूर्ण करता हाजो गर्व आसा। आणि म्हाका दिसता या सावर्डे कुडचडे ह्या भागांतले सगळे म्हणजे जे आमचे वेलविशर आसा हांगा विशेष करून सर्वानंद सर आसात आणि सर्वानंद सर म्हणजे म्हाजो एक जुनो मित्र आणि तो म्हजे फाटल्यान आणि सिद्धार्थ बाबा आसा न्ही खूब ल्हानपणा पासून हांव ताका वळखता बाकी सगळे यांनी आमी श्रमधामाचो जो कन्सेप्ट आसता उखल्लो म्हणून हांव ताका खूब आभार व्यक्त करता की श्रमधाम हो कन्सेप्ट म्हळ्यारच गांवचें गांवपण मनीसपण आणि गांवांतल्या जो एक असहाय्य हताश मनीस आसा न्ही ताका जगोवपाचो आमचो एक मंत्र आसा आणि ते मंत्र दिसान दीस ताजो विचार जो आसा तो गोवा भर फाकर आसा, गोंय भायर फाकर आसा। आमी इतलोच आसा हट्टास आसा आमचो की हो विचार आसा न्ही जो जुनो विचार आसा जो अत्यंत म्हणजे आमच्या जाणट्यांनी जे आमची संस्कृती परंपरा सांबाळून दवरली असो जो विचार आसा आणि तो विचार पुनर्स्थापित करपाच्या दृश्टीन जो प्रयत्न आमी करतले ताका सगळ्या हळूहळू म्हणजे अशा अनेक लोकांच्या सहकार्यान जे आसा न्ही तो विचार आमी पुनर्स्थापित केल्यामुळेच गोरगरीब जनतेचे म्हणजे सर्वसामान्य मनीस आसा, दीन दुबळो मनीस आसा किंवा एखादो हताश निराश आसा, एखादी विडो भयण आसा ताका सहाय्य करपाचें काम या सगळ्या हातूंत घडटा। आणि हांव विशेष करून ह्या सगळें काम करता आसतना आमचे महिला कार्यकर्ते आसतले, एखादो पंच आसतलो, सरपंच आसतलो जेणे आपले सगळे पद सायडी दवरून जे आसा ते करता आणि ताचो गर्व म्हाका आसा निश्चितपणे आसा न्ही। आणि हे म्हाका म्हज्या वाट्याक भाग्य मेळिल्लें आसा कारण अशा तरेचे देव दुर्लभ अशा प्रकारचे कार्यकर्ते आसा म्हज्या वाट्याक मेळिल्ले आसा। आणि हांव कार्यकर्त्यांक ह्या माध्यमांतल्यान जनतेक मेसेज दिवता तुमी जितले ह्या कार्यक्रमाशी जोडले वचचे आणि ताचें काम आसा न्ही गोवा भर या कामाचो विचाराचो प्रसार जावचो। चंद्रेश्वर भूतनाथ महाराज की जय। वो श्रमधाम ही पळय जी योजना आसा ती डॉक्टर रमेश तवडकर आदले सभापती तशेंच आतांचे क्रीडा मंत्री ह्याच्या सुपीक तकलेंतल्यान आयिल्लो हो विचार ज्या विचारान 70 कुटुंबाक ताणें आलाशिरो दिलो। आता 71वें कुटुंब आलाशिरो दिवपाचो काम करता ताका लांब आयुश्य मेळो आनी अशेंच काम करपाक ताका राजकीय शक्ती मेळो आनी तेगेले पळय मनांतले विचार आसा ते विचार आनी त्यो इत्सा आसात त्यो बेगीनच सुफळ जावं अशें आमी सिद्धेश्वरा लागीं मागणी करतात। त्या कोटणी गांवांत आनंदीने हें घर जावचे खातीर तो पळय जी तकालस घेता ह्या दिसांनी ती पळयली जाल्यार आमचे सारके तरूण भुरग्यांक लाजोवपा सारकें तो काम करता तेन्ना तो यशस्वी जावं अशें सगळ्यां कडेन मागता आणि देवा कडेन मागता। भारत माता की आमी आज
आनंदू जसा हांचे श्रमधामा अंतर्गत माननीय मंत्री आणि आमचे आमदार सर रमेश तवडकरान जी श्रमधाम संकल्पना सुरू केल्ली ताच्या अंतर्गत हे 71वें घर आणि ही आम्ही 70 घराक आम्ही सगळे कार्यकर्ते आशिल्ले सरा वांगडा आयज त्याच नेटान येयलात। उमेद दिसता आमकां की जेन्ना श्रमधाम सारखी संकल्पना जेन्ना सरान हाडली तेन्ना आम्ही सुद्धा म्हणजे आदिवासी समाजातलेच आम्ही ही परिस्थिती पळयला आणि सरांचो विचार आमच्या मनान वतकीर सरान ज्या जाग्यार उलो मारला त्या जाग्यार आमी पावले। खंय आसुनी आज केपें आसा, सावड्ड्या, सांग्या जावं धारबांदोडा ह्या सगळ्या जाग्यांनी किंवा प्रियो सारख्या भागांनी सुद्धा आम्ही श्रमधाम ही संकल्पना काम केली आणि आज 71व्या घराचे काम करता असताना सर तर आमच्या वांगडा असताच, फक्त उबो रावन पळयना काम सुद्धा करता जे तुम्ही पळयतात आता। आणि तशेंच हांगा सराचे कार्यकर्ते म्हणून आसतना कोण सरपंच आसा, कोण पंच आसा, कोण झेडपी आसा, कोण आदली सरपंच आसात, एकमेकाक जे पद आसात ते पद सायडीन दवरून सगळे जण एकमतान सराच्या उल्याक उल दिवन काम करतात। आणि हे काम पळयता आसतना आमकां सदांच बाकीच्या मनशाक सुद्धा म्हणजे सायडीचे आसा तांकां सुद्धा खंय तरी दिसता की बाबा हे खंयच्याय गजालीचे हे घेनासतना श्रेय घेनासतना काम करतात आणि सराच्या श्रमधाम ही संकल्पना ही अपूर्वायची आमकां दिसता की ही संकल्पना अशीच चालू जावची। फुडली फेजान सरा एकूच वांगडा एकूच दिसा 100 घरांची घेवपाची आसा तेन्ना 10,000 कार्यकर्ते सराचे आमचे रेडी आसात आणि एकूच दिसा हे काम सुरू जातले तेन्ना सगळ्यांनी ह्या श्रमधामा संकल्पनेक आपूण जावन येवन सगळ्यांक प्रोत्साहन करचो आणि गावागावांनी आणि तालुक्यांनी आणि प्रत्येक क्षेत्रांत श्रमधाम संकल्पना व्हरची अशी हांव श्रमधाम स्वयंसेवक म्हणून सगळ्यांकडे मागणी करता। भारत माता की आज आम्ही कोटमी आसा आनंदू प्रभुदेसायांचे घर बांदता बरोबर आमची सर आसा श्रमदानाची हे आणि तांची त्या निमित्तान आज एक श्रमदान करपाची म्हाका निमित्त मेळ्ळें आणि हो जो उपक्रम आसा श्रमधामाचो हो इतलो बरो आवडलो आणि रमेश सरा बद्दल इतलें आयकल्लें तें आज प्रत्यक्षांत पळोवपाक मेळ्ळें। स्वता रावन काम करून घेता आणि तांचे बरोबर आमकांय 1-2 कायदे उबारपा बरें दिसता आणि हे सगळे आतां सिद्धार्थ बाब आसा हो इनिशिएटीव घेवपी आमकांय आपयल्ले दिसा येवपा पावना पूण आज हांव वेळ काडून आयलो बेतो घालता म्हणटकीर आणि ही सगळी प्रक्रिया आमी पयलीं भुरगेपणांत करताले ताका पयलीं तेन्ना मशीन बी नासतना अशेंच कायले उबारून एकमेका कडल्यान सकयल वयर धाडून दिताले तेन्ना हे बद्दल हांव सराचें अभिनंदन करता आणि हेच मार्गदर्शन तांणी सगळ्यांक करून आनीक अशें हे 71वें हे बेगीनच 100रांचेर पावचे आणि ताजे नंतर आनी फुडें करचे। सरा व्हेरी व्हेरी थँक्यू व्हेरी मच सर। थँक्यू। भारत माता की नमस्कार, हांव विंदा सदरकर उलयतां। काणकोण साकून आमी खूब लोक हांगा येयल्ले आसात आणि हांगा ह्या कोटमी गांवांत आमी आनंदू प्रभुदेसाय ह्या घराडेन काम करपाक हांगा घर बांदतात श्रमधामाची मार्फत आमचे सर रमेश तवडकर सर आणि तेजी आमी सगळी कार्यकर्ते हांगा ह्या कोटमी गांवां आयिल्ले आसात आणि तेजी घराचे खातीर आज आमचो बेतो चालू आसा। आमी आज जेवण करपाक सगळी बायलां ह्या वाड्या वयली बायलां बरोबर आमी बी हांगा तेमकां हेल्प करपाक हांगा येयल्ले आसात आणि हांगा ह्या जेवणाचो प्रोग्राम हांगा रांदपाचो प्रोग्राम चालू आसा। ते बरें करूं। चवथीच्या दिसान तेजी घर बसयल्यार तेंची खूब आकांताची वेळ आयिल्ली तेन्ना मागीर सर आयलो धांवत आनी आमचें घर पळयलें आनी चड पावस पडलो तें तेंचे कोसळपाचें आसलें पडपाचें आसलें। हें मागीर सरान हाती घेतलें श्रमधामाचे अंडर घर बांदपाचें म्हणून तेन्ना आमकां खूब उमेद आयली। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, श्रमधाम की जय।